डिपार्टमेंटान येयल्ले मेळपाक इन्क्वायरी करपाक फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन आमी सगळे गोंयचे रांदूणदारांचो एकवट एकठांय जावन घरांतल्यान एकठांय जावन आमी थिंगा मेळपा येयल्ले विचारपाक डिस्कस करपाक जेन्ना 3 तारखेर मिडियाचेर आनी पेपराचेर येयले कारंजाली नुस्त्याक पोल्युशन जाल्लें जाल्यार ते कोण आमी विचारले तुमी आमकां इन्फॉर्म कित्याक करना पब्लीश कित्याक केले फिशरी डिपार्टमेंटान आमकां डिप्युटी डायरेक्टरान आमकां आन्सर केला आमकां कांयच खबर ना म्हणून तें पोल्युशन कितें जालां कितें घडलां पूण NIOचे सायंटिस्टान हो रिपोर्ट पब्लीश करपाक व्हायरल करपाक व्हिडिओ सगळे एका मिडियाक हें कारण कितें हें कारण एकूच जायना आहा हें हॉटेल लॉबी सगळी जेन्ना थिंगा 2 हॉटेल येता एक 5 स्टार एक 7 स्टार त्या हॉटेला वयच्यान तो ती आपली जमीन नुस्तेकारांची नुस्त्या मारपाची तो पार्लायज करूं सोदता आनी ते ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक सोदता तेणें आमकां जबाब दिवचो आनी आमी ताका मिटींग आपयल्या आनी तेणें आमकां फिशरी डिपार्टमेंटान सांगला विश्वासान घेता तेजो मिटींग घेता आनी मिटींग घेवन मागीर तो पब्लीक जातलो तेज्यान आयडेंटिफाय करपाक जायना कारंजाली म्हूण तें कितें कारंजाली म्हूण तें गांव आनी कारंजालीन वयर आहा तो अरेबियन सी हातीचो जे नुस्त्याक पळय खंयचे भोंवता हाच्या दोयऱ्यान आनी नुस्त्याक कोणाक तर मेळटा तेच्या झाडांक घालपाक ते हुंयसोन येता आनी हुंयसोन मेळटा पूण तेणें पॉयंट करपाक जायना कारंजाली नुस्त्याक म्हणून कांसावली वयता वास्को वयता बेतूल वयता कलांगूट वयता हाचे आमगे कोस्टलाक ते नुस्त्याक भोंवता जेन्ना ते कोस्टल आमगे हिंगा खूंय पावता तेन्ना तो फिशरमॅन धरता पूण तेणें पॉयंट केला ती व्हडली चूक आहा आनी आमी गरज पडल्यार आमी हायकोर्ट पिटिशन करतले क्रिमिनल केस जातले तेजेर ते तेणें हे पासून पब्लीक कितको गेले ते पोल्युशन येता नुस्त्या पोल्युशन मेळटा ते हुंयच्यान पोल्युशन उत्पन्न जालां रिवारांतल्यान जालां वो काजिनो पयसणान जालां वो कितकोन जालां तेणें पब्लीश केलें ना म्हाका नुस्त्या मेळटा म्हणून तेणें सोदी लावपाक जालो की तेज्या नुस्त्याक खंयच्यान पोल्युशन जालें तें लायलें ना फकत हेंकां आतां लोक मार्केटान गेले जाल्यार लोक मार्केट तेंगेलो नुस्त्याक जाता खंयचें नुस्त्याक कारंजाली म्हळ्यार लोक घेयना म्हणून तेंकां सद्या ते पोटा मेळ्ळे ते इतल्या जाणांचे तेणें पोट मारलें म्हणून ते म्हाका तेणें गेला तेणें आमकां माफी मागपाक जाय आनी तेणें सांगपा जाय हो रिपोर्ट आपूण केला तो फोर्स केलो म्हणून ना जाल्यार नोकरापासून गोंयभर सोडून घेतली केस कोणाचेर करतले म्हणटा तुमी केस करतले कितें म्हटलें तुमी पेटिशन कोणाचेर घालतले तुमी रिपोर्ट दिली तेजेर तो अनसरी ते रिपोर्ट दिला कारंजाली पॉयंट केला कारंजाली पॉयंट करपाक जायना तूं पॉयंट करता जाल्यार हाके कोस्टल हाके तुका अरेबियन सी आहा ती नुस्त्याक अरेबियन सी आहा पळय न्हू ती तूं नुस्त्याक पोल्युशन मेळ्ळें म्हूण तूं पब्लीश कर तें हांव ना म्हणा पूण तूं स्पेशल पॉयंट कितें जालो कारंजाली म्हूण पॉयंट करपाक जायना तेणें कारंजाली म्हूण पॉयंट केलो म्हूण तेंकां फेक्ट जालो कारंजाली लोक सगळो पोटा मेला आतां आतां तेंगे नुस्त्याक धरलें जाल्यार नुस्तें होपना तुमी कितले दीस जाले त्रास नुस्तें घेयना आतां कितले दीस जाले लोक घेयना 3 तारखेच्या नुस्त्या लोक येना आनी आतां कितले दीस घेवप तें आमकां खबर ना घेनासर रावता तो सो लुकसाण जालें सद्या तुमकां आं लुकसाण जाली लुकसाण भरपूर लुकसाण जालें लोक उपास मेले नुस्तें धरप आनी आमचें पोट करप कितले फिशरमॅन तुमी आहा ते कारंजाल्यान कितले फिशरमॅन आहा तुमी कारंजाल्यान कारंजाली कितलो विजय आयज आमी डेलिगेशन घेवन फिशर डिपार्टमेंटान येयलेले आयचे आमचे 2 मुद्दे एक अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन टावर एट मिरामार कारंजाले बीच आनी दुसरो मेटल फाउंड इन फीश आतां पयलो मुद्दो म्हणटा तो टावराचो आमचो अरे बाबा कारंजाले पळय कोणाक सांगना आसतना ते जाणा आसतना फिशींग आमची एरिया आहा तेणी एका दिसान न्हू विदीन 2 वरांनी तो टावर घालून ते पावले आतां एका माय बाय कोण ना फिशरी कडेन विचारीत जाल्यार फिशर म्हणटा आपूण नाका डिस्ट्रीक्ट विचारीत जाल्यार डिस्ट्रीक्ट म्हणटा आपूण हो टावर कोणें घाले आतंकवादी येयले गोंयां आतंकवादी येयले आनी तो थिंगा टावर घालो त्या फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता कारंजाले फिशरमॅनाक तुमी कित्याक सतायता होच ते पद्दती तुमी आमचेर बोगलाणा घालता मरे आनी आमकां बगर हिंगा येवचें पडटा मरे ह्या लोकांनी आतां कितें करपाचें
ह्या लोकांनी कितें करपाचें तुमी सांगपाचें आमकां गव्हर्मेंटान सांगपाचें ह्या लोकांनी कितें करपाचें काम करता तेका तुमी काम करूंक दिना आनी कितें करतले कशें पोट भरतले आतां तर तुमी टावर घाला ते टावर आमकां ऑब्स्ट्रॅक्ट जाता आमकां फिशींग करूंक जायना थिंगा यो आनी पळया मरे दोय उक्ते करा मरे तुमचे कितें म्हणून आमी करतले सगळे हाटेन तुमी आमकां सोदायता कितें आमी धंदो सोडून वचपाचें तुमकां आतां सगळ्यांनी टार्गेट केलें आमकां घरांत जाले भितर कितें आहा रे घरांत जाले बीच इज फिशरमॅन मरे तिका काम करता मरे पोट भरता मरे पळया मरे दोळे उकड्या कानांनी सारकें हें परा हें कितें हें चलना कितें सदांच आमकां हॅरेसमेंट बगर आमकां हिंगा येवचें पडटा मरे तर आमी उपकार मागता कोणें तो टावर घाला तो इमिजिएट काडपाचो आमी ज्या दिसा तो टावर घालो त्या दिसा आमी प्रेजेंटेशन दिलेलें हिंगा अजून पासून एक आमकां तेचो रिस्पॉन्स ना तर आमी मागता कोणें घालून तो टावर आमकां ऑब्स्ट्रॅक्ट जाता आनी तो टावर इमिजिएटली काडपाचो टावर कसलो घातला तो हांव नाको तो फ्लोटींग टावर कितें घाला हांव नाको तो खंय घातला कारांजले आनी खंय कारांजाली बिचार ग्राउंड मिरामार टू कारांजाली तुम्ही टोटल फिशरमॅन कितले आहात टोटल कारांजले आमी पळय आमी फिशरमॅन स्वताक 19 फॅमिली मोर दॅन 2000-3000 फॅमिली तिका पोट जी येता निमाण थोडेशे 5000 लोक जे येता थिंगा फिशरमॅन आता दुसरो मुद्दो म्हणटा आमचो पळय 3 तारीख मिडियान आनी न्यूजपेपरार एक इश्यू येयलो रिगार्डींग मेटल फाउंड इन फीश आतां हो रिपोर्ट कोणें दिला आमच्या गोंयच्या युनिवर्सिटीचे प्रोफेसर आनी तशेंच म्हाका दिसता एनआयच्या सायंटिस्टान हांव त्या एनआय प्रोफेसरांक इतलें सांगूंक सोदतां तुमी लोकांक मिसगायड करूं नाका कितें तें तुमी सारकें सांगा तुमचो रिपोर्ट सारको हाडा सारको लायन असो तर तुमी जर व्हिडिओ व्हायरल केलो आनी न्यूज पेपरार घाले बाबा गोंयचे फीश खावपाचें न्हू तितून मेटल आहा मोग कन्जम्पशन हे ते तुमी लोकांक तुमी पळय कितें करता पळय लोक भियेलो आहा गोंयचो लोक भियेलो आहा नुस्तें खावपाक गोंयचे आमचे स्टेबल हे फीश आनी करी तर हांव मागता तें कोणें तुमचो तो रिसर्च एनआयचो रिसर्च सारको तुमी आमकां इन कॉन्फिडन्स घेवन कितें कितें जाता तो रिसर्च तुमी पोत्तो आनी लोकांक सांगा बाबा हे नुस्तें हिंगचें खावपाचें वो ना खावपाचें लोकांक तुमी सांगा कित्याक लोक सगलो आमकां आतां फोन मारीता लोक अरे बाबा हें चलना कितें आमी कितें सांगलें बाबा त्या प्रोफेसरांनी अशें स्टेटमेंट दिला आतां हांव त्या प्रोफेसरांक सांगूंक सोदतां पळय हांव एक ट्रेडिशनल फिशरमॅन म्हाका पोना 60 वर्सां जालीं हांव ह्या बिजनसान आहा आतां ते कितें म्हणटा मेटल फाउंड इन फीश बांगडो आनी ताल्ली हांव ह्या प्रोफेसरांक सांगूंक सोदतां मेटल फिशाक आहाच लो हाय आहा पूण हे बांगडो आनी ताल्लो इज अ मायग्रेट फीश आनी तुमी कोणें तें हें करूंक शकता हे फीश मुवींग फीश हे एका लुगारार रावना हे डीप सी सोट्या येता एरोबियन सीआर सोट्या येता आनी तुमी कोहल्या लोकांक हे आश्वासनां दिता फटी म्हाका दिसता हो सगळो जुमला हो कारांजले बीच ते कॅप्चर करूंक सोदता आनी आमी फिशरमॅन कोण दिवचे ना ते कॅप्चर करपाक तो कारांजले तुमी कोहले आमचेर आमंत्रण हाडा आमी दिवपाक ना आनी हांव इतलेंच सांगता निमणें एनआयओ आनी गोवा युनिवर्सिटीचे प्रोफेसरांक तुमी लोकांक विदीन 2 or 3 दिसांनी क्लियर करून सांगपाचें बाबा हें आमच्या दर्याचें नुस्तें खावपाचें वो ना खावपाचें तुमचो स्टेटमेंट क्लियर करा लोकांक पळय लोक सारको आबूज जाला नुस्तें खावपाचें वो ना आमी आतां कितें करपाचें हें आमी सांगूंक ना आमी नुस्तें मारता आमकां डीप सीयान शहरांत नुस्तें येयना न्हू तें डीप सीयान येता नुस्तें न्हू डीप सीयान येता आतां पळय दुसरें म्हणल्यार गोंयची स्टेट फूड स्टेट फीश कितें मुलेट तेका आमी कोंकणी कितें म्हणटा शेवटो आतां हेजें ब्रिडींग खंय जाता सारकें 600 जाता हे 1/2 मिटरान छोट्या ब्रिडींग जाता शेवट्याचें शेवट्याक हांव म्हणटा मेटल आसतात ना न्हू पूण तेचें ब्रिडींग चड जाता आतां हाय सियारलेस नुस्त्याक तुमी म्हणटा हेवी मेटल आहा म्हणजे कितें
ही चुकीची गोष्ट आनी हांव मागता लोकांक तुमी सगल्यांक सांगपाचें बाबा निश्चय गोंयचें हावपाचें वो ना हावपाचें इतल्यान हांव म्हाजी 2 उतरां सोडटा आमकां डायरेक्टर मेळोंक ना आमकां डेप्युटी मेळला इंचार्ज हय सो आता तुमकां 3 दिसांचो रिप्लाय येवंक ना तुमी कितें करतले मागीर कारण ते उलोवपाक सोदिना आमी ट्राय केल्ले तांकां तेडे आमी कितें सांगला आतां भितर फिशरी डिपार्टमेंट आमचें अशें व्हडलें तांकां आपोवन हाडटाय आमी आनी आमकां आपोवन हाडटा आनी आपूण एक रावंड टेबलाचेर बसून मिटींग घेताय म्हणून आनी ते दुसरे सजेशन काडटाय म्हणून ते जर ते रिप्लाय करपा जाय तेणी ती आमची चूक जाली ती करतले ना करना जाल्यार तुमकां फुडली वाट आमी आमगे दोतले केन्ना हाडटा सांगलें तांकां मांडे देखू मांडे देखू गव्हर्नमेंट स्पेंडिंग 6.5 crore ऑन द फ्री फिश फेस्टिवल करतात तुमकां कितें फायदो जाता हय. फेस्टिवलाचो तुमी ते तेंगा ना तुमकां कितें फायदो एज अ फिशरमॅन तुमकां कितें फायदो आमगेलो जाता गव्हर्मेंट फकत ते फीश फेस्टिवल करप कितें जाणा ते कितें तेंगे चिंतप कितें ते आमच्या डिपार्टमेंटाचो पयसो आमचो टॅक्स पेयराचो पयसो काबार करपाचो फिशरमॅन आमकां पळय लायसन्स आनी फी आल्या ते काबार तो फावंड सादो काबार करपाचो ती करून फिशरमॅनाक आमकां कांयच बेनिफीट ना फिशरमॅना वयल्यान लॉस आमी सबसिडी आमगेली आहली ती 50,000 आसली आनी 5 फायबर आसलो 5 फायबरां 50,000 मेळटली ती तेणी 5 काडली आनी एक केली एकांतुली काडली एक केली एकाची जाल्यार ती 30,000 केली पर्पज फंड म्हूण काडा कितले 28 करोड पर्पज फंड आहले ते सिंगल म्हणून कांय खबर ना त्या पर्पज फंडाक आतां आमगेल्या हेतून काटाय 30,000 पयली आहा सबसिडी आहा दिताय ते रिड्यूस कोताय 3,000 रुपया आनी तिनूंक जाताय आनी 27,000 रुपया आमकां दिताय सो 100 कोटीचें फेस्टिवल तुमकां कांयच बेनिफीट करिना पण गव्हर्नमेंट जे स्पेंड करता थोडे गव्हर्मेंट जाला जुमला गव्हर्मेंटान वयता फकत आपल्यागे बोल्सांक भरपा आहा आमची गरीब लोकांक चिंतलां गरीब लोकांक चिंतलो जाल्यार गरीब लोक गरीब उतारलो मातशें तर वयर सरतालो गरीब लोक आहात आनीकूय गरीब जाला फिशरमॅन आहाय ते आनीकूय गरीब जाले तुमकां दिला की इन्व्हिटेशन दिला तुमकां दिला हेजे पिक्चरात आमी इन्व्हिटेशन हाले फेस्टिवलाक आज पावतले पयलीं इन्फॉर्म कोण ते पयले पण भितर कितें म्हणून आसता तुमच्या खातीर कितें आसता थंय काय ना काय ना कांय ना फकत आमच्या आनी कितें आहा फकत स्टॉल्स बीन लावपाक काय दिना अरे हाल्यान तिका उठता न्ही अरे आज तर तुका लेटर दिले जाल्यार स्टॉल घालतो कितें कोण स्टॉल घालता जाल्यार आमकां पुन्हा ओपन दिवपा जाय न्हू ती तयारी करपा जाय न्हू कितें दाखयतो जाल्यार